नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयता 4 वरांच्यो खबरो. जम्मू काश्मीरच्या नौगाम पुलीस स्थानकात शुक्रारा राती जाल्ल्या स्फोटात 9 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 32 जाण जखमी जाल्यात. मरण आयिल्ल्या मदीं एक इन्स्पेक्टर, 3 फॉरेन्सिक गटाचे वांगडी, 2 गुन्यांव फाट्याचे फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी आनी 1 शिंप्याचो आस्पाव आसा. जखमी जाल्ल्या मदीं 27 पुलीस कर्मचारी, 2 राजस्व अधिकारी आनी 3 नागरिकांचो आस्पाव आसा. हॉस्पिटलात जखमी जाल्ल्यांचे उपचार सुरू आसात. जेन्ना घडिल्ल्या स्फोटकाचे सॅम्पलिंग सुरू आशिल्लें तेन्ना हो स्फोट जाल्लो. ह्या तपासात आस्पावीत आशिल्ल्यो सगळ्यो संस्था समन्वयान काम करतात. स्फोटाक लागून पुलीस स्थानकाच्या इमारतीचें लुकसाण जालां. दुख्खाच्या ह्या खिणांत मरण आयिल्ल्या लोकां मदीं आमच्यो संवेदना आसात अशें जम्मू काश्मीर आनी लद्दाख संबंदांतले घर मंत्रालयाचे जोड सचिव प्रशांत लोखंडे हांणी सांगलें. In Jammu and Kashmir, it is to mention that the Nagaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nagaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area. With Goa increasingly becoming the hub for international and national events, DD Goa has not only covered these events but has generated content that has captured the imagination of viewers around Goa and beyond. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nagaon. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भगवान बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंती निमतान आयोजित जनजातीय गौरव दिसाच्या सुवाळ्यात वांटो घेतलो. ही कार्यावळ गुजरातच्या नर्मदा हांगा जाली. भाजपान पयलेच फावट जनजातीय कल्याण मंत्रालय स्थापन केलें आनी आयज आदिवासी समाजातले खेळगडे मुखार आयिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. काँग्रेस पक्षान आदिवासी जनतेची केन्नाच वासपूस करूंक ना असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलो. दर एक भारतीय नागरिकांक देशाच्या उदरगतीत योगदान दिवपाची गरज आसा अशें पुराय देश एकवटीत दवरपाची गरज आसा अशें डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान आयोजित युनिटी मार्च कार्यावळी वेळार उलयतना सांगलें. ह्या युनिटी मार्चात वांटो घेतिल्ल्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यां कडेन देशाच्या उदरगतीत आपल्या कुशळटाये प्रमाण हातभार लावचो अशें आव्हान तांणी केलें. ही युनिटी मार्च खेळ आणि युवा प्राधिकरण संचालनालय आणि माय गोव्ह ह्या केंद्र सरकाराच्या योजने अंतर्गत साखळीच्या रवींद्र भवन हांगा आयोजित केल्ली. आज आम्ही पळयता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल या देशाचे लोह पुरुष, पहिले होम मिनिस्टर, ज्यांच्यांनी हो भारत देश एकसंध दवरपा खातीर ज्यांच्यांनी जे काम केलें ते म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या निमित्तात आम्ही तुमकां कदाचित म्हणजे भुरग्यांक इतिहास थोडोसो खबर आसचो हो देश स्वतंत्र जावचो म्हणून म्हणजे कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हो देश इतकेच न्ही तर हे 3 देश जे एक देश आशिल्लो अखंड हिंदुस्तान आशिल्लें. भारत देश, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हो एकच हिंदुस्तान आशिल्लें. पण ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळार या देशाची फाळणी जाली आणि हिंदुस्तान आणि म्हणजे भारत देश आणि पाकिस्तान जाले आणि 1971 परत पाकिस्तानाचो पाकिस्तान आणि बांगलादेश जालो. म्हणून एका देशाच्यो फाळण्यो ह्यो 3 देशात जाल्यो. पण हे 3य देश जेन्ना एकत्र आशिल्ले तेन्ना हे स्वतंत्र जावचो म्हणून ज्यांच्यांनी पुराय आपले बलिदान दिले, आपल्या प्राणाची आहुती दिली, जे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी आसतले. आमी जाका म्हणटा की तांची आज याद करप हे गरजेचें आसा. पण हे जाल्या उपरांत सुद्धा आज हो जो भारत देश जो एक संघ आसा कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत तो एक दवरपाचें काम म्हज्या समोर आशिल्ल्या सगळ्या युवकांचें आसा.
दूरसंचार मंत्रालयाच्या वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन गोय फाट्याच्या नवीन इमारतीचे उक्तावण प्रशासन संचालक नरेंद्र भोला आणि विभागाचे मुखेली नरेंद्र भारती हांच्या हाजरीत जालो। ह्या वेळार प्रशासनाचे वरिष्ठ उपसंचालक अजय सिंघल, नियोजन आणि अंमलबजावणी वडील उपसंचालक तरुण चौधरी, निरीक्षण वरिष्ठ उपसंचालक टी श्रीनिवास राव आणि ऑल इंडिया रेडिओचे पणजीचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव तसेच हेर वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। रेडिओ स्पेक्ट्रम निरीक्षण क्षमता वाडोवपाच्या दिकेन हो प्रकल्प महत्वाचे मार्गदर्शक पावल थारतले अशें संचालक नरेंद्र भोला हांणी उलयतना सांगलें। This office organization has been started its functioning from 1972. Since then, this office has resolved the interference cases and carried out numerous monitoring assignments, which has helped the people of Goa and other departments to have their problems resolved in very short time. And while inauguration the building Goa, our former ex-wireless advisor Shri A.M. Joshi was also present, who also has raised a question, and I wish that the staff and officers and staff of these people will definitely do the monitoring in near future. And this office has further very state-of-art and sophisticated equipments installed in the premises. हरवळे धबधबो आणि श्री रुद्रेश्वर देऊळ वाठाराचे सुशोभितीकरण प्रकल्पाचो बुनियादी फातर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बसयलो। ह्या वेळार केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, रुद्रेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष यशवंत मडकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोयच्या पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर दर्यादेग वाठाराच्या फुडें वचून हांगाची देवळां आणि हेर पर्यटन स्थळांक उर्बा दिवपाची गरज आसा, जाका लागून अध्यात्मीक पर्यटनाक अदीक वाव मेळटलो अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलें। ल्हानशा गोंयांत परिक्षा आसत जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांत जो विकास केला तो आमी केन्नाच म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांच्या खातीर विकास डेव्हलपमेंट प्लॅन केल्लो आसा, पण फाटल्या 10 वर्सांचो विकास 50 वर्सांत जो विकास जावंक नाशिल्लो तो विकास आमी ह्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत करून पळयला। आणि तो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, अटल सेतू आसतलो, जुवारी पूल आसतलो किंवा मनोहर पर्रीकर बायपास काणकोण आसतलो। आता नुकतोच ओपन केल्लो आमी मडगांवांतलो बायपास आसतलो। इतकेच न्ही तर तुमी खेळाच्या क्षेत्रांत केल्लो विकास पळयात। खेळा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे गोंयांत तयार जाला, ह्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाज्या खातीर आनी दुसऱ्या राज्यांत ना। आज फिडेचो वर्ल्ड कप गोंयांत चालू आसा, जेका आमी फिडे चेस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप ही गोंयांत चालू आसा। फाटल्यान आयर्नमॅन 70.3 म्हणजे इंटरनॅशनल इव्हेंट आज गोंयांत घडोवन हाडटा। वर्ल्ड टेबल टेनीस हे गोंयांत जाले, वर्ल्ड व्हॉलीबॉल हो गोंयांत जालो। म्हणजे तुम्ही विचार करात, ह्या पुराय भारत देशात जगावयले टुर्नामेंट जर ऑर्गनायज करपाचे जाले आसत जाल्यार ते लोक आज गोंयांत येता, हे आमच्या खातीर भाग्याची गरज आसा। विज्ञान विषय शिकतना दर एक विद्यार्थ्याक 1000 प्रस्न पडूंक जाय आणि त्या प्रस्नाक शास्त्रीय नदरेन जाप सोदपाची वृत्ती निर्माण जाल्यारच फुडाराक व्हड शास्त्रज्ञ तयार जातले अशें दोनापावलच्या भारतीय दर्या विज्ञान संस्थेचे शास्त्रज्ञ सुहास शेटये हांणी स्पश्ट केलें। आयज कुर्टी फोंडेच्या दादा वैद्य हायस्कुलाच्या विज्ञान प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ले। शास्त्रीय पद्दत दवरल्यारूच आमकां आमच्या प्रस्नाक समाधान करपाच्यो जापो मेळपाक शकतात अशें तांणी सांगलें। Myself, we work in National Institute of Oceanography because 70% of our Earth is covered by ocean. The way we are planting trees on land, same way we are right now. Example, I am working presently to grow the trees in the ocean. Land plants require fertilizers, nitrogen, phosphorus. Similarly, oceanic plants also require fertilizers. Different parts of the ocean, they are devoid with different types of nutrients. So I go out we have research ships, 2 ships we have, and I hope.
आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा चुकता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार. ने दीपले